येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. सरकारची अब्रू वाऱ्यार. कापोतीन धापून दवरलेलो कुंकळेचो बस स्टँड. पण पहिल्याच पावसान उक्तडार घातली अब्रू. पळयात गोठ्या पास्ट बस स्टँडाचो रिपोर्ट. लोलये काणकोणच्या गार्बेज प्लांटाक उजो लागला काय कोणे मुद्दम जावन लायला हे विशीं थळाव्यांक दुबाव. स दिसांच्या कळावा उपरांत राज्यात साऊथ वेस्ट मान्सून. आयतारा राज्यातल्या 13 केंद्रांनी शिरशिरी नोंद. हाचे उपरांत चालूच उरतलो पावस. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सरकारान विकास म्हण कोण तरी गोंयांत हाडून दवरला. ह्याच विकासान कुंकळच्या बस स्टँडाची अब्रू धापपाक अंदू फुटक्या पत्र्यांचेर कापोत घातली. पूण पयलेच पावसान ही अब्रू उबंतर उडली. पळयात मनशा बदला गोरवांक धादोसकाय दिवपी कुंकळच्या बस स्टँडाचो रमेश नायक रावताचो स्पेशल रिपोर्ट. आज गोवा 365 तुमकां दाखयता की कुंकळच्या बस स्टँडाचेर जी कापोत घातली ही कापोतीचे पयशे कशे वेस्ट जावन गेल्या ते आज तुमकां दाखयतात. ही 8 दीस पयलीं कापोत घातली. पावसाक पत्री घालपाक जायना म्हूण कापोत घातली. पूण ही कापोत सुद्दां उडून गेली. आनी आज ही बोनेरां जे बोनेरां फेस्त आमी सेलेब्रेट करतात ते बोनेराचें फेस्त जें आसा हें आज कुंकळच्या बस स्टँडाक हांगा लागले कडेन आसा. ही जी शॉपां आसात ह्या शॉपाची वयर जी आसात हे कापोत घातली. ही कापोत घातली खरी पूण हांगा तुमी आज पळयता ती कापोतीची कितें दुर्दर्श जाली ती. ही लांबता ती बरी तरी दिसतात. आमी कितलेशे पयशे मोडटा सरकार. आतां ह्या पयशाक जबाबदार कोण आसात. कदंबाची जी ऑथॉरिटी आसा ही करता कितें. फक्त पयशे वेस्ट करपाक व्हडल्यो व्हडल्यो बसी घेता, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट घेवपाक सोदता. आनीक हे कितें करूंक हे फक्त अशें करून पिड्ड्यार करपाक. आज पळय आमच्या फाटल्यान त्या ताडपत्रीची कितें परिस्थिती जाली ती. हेंचे कडेन एक बरो इंजिनियर म्हणटा ना हें पळोवपाक. जर तुमचे कडेन ना जाल्यार तुमी कित्याक पयशे वेस्ट करतात. ह्या लोकांले पयशे तुमच्या ड्रायव्हरां आनी कंडक्टरांक पयशे पगार दिवपाक जायना आनी हे पयशे वयल्यान वाट लायता तुमी. हो बस स्टँड जो आसा हो बरे कामा खातीर बांदलो लोकांक कुंकळकारांक बऱ्या पडचो म्हणून. एक पयलींचो जो MLA आसा जोकी आलेमा हेजें एक स्वप्न आसलें की कुंकळ ही मॉडर्न कुंकळ जावची म्हणून सिंगापूर जैसे. आनी हे सिंगापुरा भशेन हो बस स्टँड आसलो पूण हो सिंगापूर उरना. हो पूर जावन गेले कडेन आनी हो पुराक म्हाका दिसता जर आतां जर पावस येयलो आनी हो पूर जर येयत हो बस स्टँड सुद्दां उडून वयतलो. हांगा हें सुद्दां उरपाना. हो बस स्टँड म्हूण पळोवपाक सुद्दां मेळपाना. हें एक लजेची गजाल आनी कदंबा कॉर्पोरेशनानी दखल घेवची. आनी हे जे कोण ताटपुडी घालपाक जी कोणी सजेशन दिले कडेन आसा तेजेर एक्शन घेवची म्हूण लोक मागतात. बस एकदम बरबाद जाल्या. लोकांक खूब त्रास जाता. जे बस कम्युटर्स आहात बसीन यो वच करपाचे आहा तांकां खूब त्रास जाता. पण आमी हेजेर लक्ष घालना. हांव मागता KTCचे चेअरमॅन बाब तुयेंकर तशेंच ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाब मोहन गुदिन हेजेर लक्ष घालचें. आनी हे जी सिटां उडोन गेलें वो क्रॅक जालें वाऱ्याच्या फोर्सान ती रिप्लेस करची आनी लोकांक थिंगा बरी वेवस्था दिवची. आज उदक सगळें भितर पडटा. उदक सगळें भितर पडटा. जे शॉप्स आहाय तें सगळ्यान आपल्या तारपोलीन घायला वयल्यान उदक उदीक जायना जावं. आज पयलीं तुमी आज पावस पडलो आनी पयलीं म्हूण तूं दाखयल्लें आसता तुमी पयलीं गोरवां गोठा रावलो हो. गोरवां रावतालीं. आतां पावस पण गोरवां गोठे लेगून जावन ते गोरवां लेगून नाय. गोरवां गोठ्या लेगून तेमकां ती शेडी रावतली. पूण आज पळोवपाक गेल्यार गोरवां गोठे गोरवां लेगून दिश्टी पडना. पूण गोरवां गोठे दिश्टी पडना जाल्यार पळय बस स्टँडार फकत आमी कुंकळेचे मनीस रावताय बसीन. हे पळया आतां भाग्येदार सगळे डिफरंट आमगेले म्युनिसिपालिटी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा मुखार जर अशें करून पावता जाल्यार लायट कितकोन वचतली पळयात तुमी. आज पत्रे सगळे गेले. पत्रे गेले. थिंग ते पयर कापेत घायले ती निघून पळय वाऱ्याचे रोखडे उबोन गेले. आतां आनी कितें पळोवपाचें. कोणे तरी हातीन घेवन मातशें कितें करचें. वो बरी कामा खातीर बांदलो बस स्टँड. आमच्या पयलीं अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसतना जोकी आलेमान बाब युरीन केल्लें कितें. पूण आतां पळोवपाक गेल्यार हिंगा डेव्हलपमेंटा कांय येत पळय आवाज येना. बस स्टँडार ते पत्रे गेले. पावस पडटा ते सायडीन स्विमींग पूल जाला. कापेत घायले ती लेगून उडोवन गेले. आतां आमी उरले उडोवन वचपाचे. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार.
पेडणेच्या सुरबान वाड्यार लोकांची उदकाक लागून हाल चल्ल्यात. फाटले कितलेशेच म्हयने जाले उसरां उदक सोडलेल्यान लोकांचे हाल जातात. आमी दिसवड्याचें काम करून पोट भरपी मजूर उदक भरपाक रावल्यार पोट भरचें ना. बांयो लेगीत सुकल्यात. उदकाचो वनवास केन्ना सोंपपाचो? पेडणेकार प्रश्न विचारपाक लागल्यात. हर घर नलची सरकार कितली पेपारी वाजोव. पेडणेकारांचे घशे सुकलेलेच. पेडणेचे कितलेशेच जाण आमदार जाले, मुख्यमंत्री जाले, तरीकय अजून उदकाचो प्रस्न तडीक लागूंक नाशिल्ल्यान लोक बेजारल्यात. आयकात तेंचे उतफर्के. माझ्या ह्या असा विनंती आसा तांकां की पाण्याच्या डिपार्टमेंटाक की साहेबाक पेडण्याचो ताका ह्या विनंती अशी करता की पाणी ह्या एक सदतीत आसपाक जाय, सदीत आसपाक जाय. तर टायमार सोडा, पण कमी टायम 7:30 पाणी सोडटना ते घरा कडेन च्या कशें करतले आनी काय कामार कशें वयतले ताका लागून मागीर घरान मागीर बशी हें जाता का एकामेकाचेर मागीर आमी म्हणजे तूं काम करून मी काम करून असं ह्या जाता आनी ती कामाक मागीर थोडेशे वयतात. माझं म्हणणं असा की पाणी ह्या काय ना 5:30 तरी सोडपाक जाय सकाळचा सोडटात आणि 5:30 सोडून काय ना कमीत कमी 10 तरी वरां तरी म्हणजे 10 मेरेन रावपाक जाय पाणी, अशी माझी मागणी आसा. उदकाचो प्रश्न आसा तो तुज्या मते कसो सॉल्व जावं शकता? मांद्र्यान एक आमकां खरो हें जाय आसलेलो, कसो जावं शकता तुज्या मते? मांद्रे मतदारसंघात अजून पर्यंत म्हणजे गेल्या अनेक वर्सां मुख्यमंत्री सुद्धा आमच्या माननीय लक्ष्मीकांत पार्सेकर जाले, अनेक मंत्री जाले, केंद्रीय मंत्री सुद्धा ह्या भागांतल्यान जाले. आणि इतलें आसून सुद्धा पाणयाचो प्रॉब्लम हो मांद्रे मतदारसंघातलो आज ताका सुटोंक ना. आणि तेचेर फक्त राजकारणां जीं आसात पेपराचेर येतात, इथे पाणी टंचाई, इथे पाणी टाक्याने सप्लाय करतायत, इथे टाकये वाटले पाणयाच्यो, अशें सगळें म्हटल्यार बातम्यो सगळ्यो पेपराचेर येतात. सोल्युशन काडपा खातीर खंयच्याच आमदारान खंयच्याच कोयरान पाणी हा ते आमकां कोताक येयना. आमकां लेगुरार पाणी सोडटा जाल्यार जावचें. तुमकां सुरबन वाड्यार पाणी येता? ना सारकें येयना. आतां तुमी पाणी ना म्हणटकीर कितके म्हयने जाले पाणी ना? जालें आतां 200 म्हयने. पाणीच ना. आतां तुमी पाणी कोयरान येता पाणी. हां 9:30 जायसर आसता पाणी. सोडटात कितके? 7:30. फक्त 2 तास आसता. हो पाणी येता फास्ट येता फास्ट येता. आणि कितके दिसांनी येता? 7:30 ओके तुमकां पाणी? बेगीन संक तरी मातशें सोडूंक जाय पाणी. पाणयाचो त्रास खूप जाय आसलो तो आमी खूप वाद करूनय पासून येयली तेच्याकडे, पूण ते पाणी आतां आमकां पयऱ्यान दिल्लेलें आहा. हे आतां 7:30 भुरगे उठतात आनी वयतात न्हू, तांकां पाणी मेळना. ताका लागून हे आमी आतां उलयता की आमकां संक तरी पाणी जावं 5 तरी पाणी आमकां सोडपाचें, इतक्यान आमकां मेळपाक जाय. ते पाणयांक तर 7:30 सोडले, 8 सोडले पाणी जाल्यार आमी थंय उरली न्हू. आमी मजुरीच्या कामाची मजुरेक खंय धांवतले आणि ते केन्ना पाणी आडायतलं. आमच्या घरा कडेन काय कोण भुरगीं आनी दुसरी ना, सून बाळ कोण आमच्या घरा कडेन ना. आमीच सगळें करतले आनी वयतली. हे म्हाजें इतकेंच उलोवप. बेगीन सोडची. बेगीन सोडचें. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. तुम्ही करोडांचे इव्हेंट करतात, फिश फेस्टिवल, काजू फेस्टिवल करतात, कोट्यांनी रुपयांचो चुराडो करतात, पूण कंत्राट पद्दतीचेर काम करप्या खातीर तुमचे कडेन कसलीच पॅकेज ना. आरजीपीन गोंय सरकाराक सणसणीत प्रश्न विचारला. हे खेपे गोंय विद्यापीठ आणि संजीवनी कारखान्यातल्या कामगारांची बाजू घेऊन मनोज परबान प्रमोद सावंत सरकाराक उजरावन काढला. गोवा युनिव्हर्सिटी आणि संजीवनी साखर कारखान्याच्या विशयावयल्यान आरजीपीन आयज सरकाराचो फोग काडलो. गोवा युनिव्हर्सिटीत 25 भुरग्यांचो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपला. तांकां परत घेवंक नात. 5 ते 10 वर्सांचो अणभव आसूनय कामावेल्यान काडून दुसऱ्यांक घेवन कन्फर्म करप हो त्या भुरग्यांचेर व्हड अन्याय. युनिव्हर्सिटीन जाप दिवची पडटली, मनोज परबान मागला. गोवा युनिव्हर्सिटीचे जे 25 स्टाफ असले आमचे, जे गोंयकार असले आनी लोकल असले, जे MTS म्हणून कॉन्ट्रॅक्टाचेर तांकां घेतलेले, हे भुरगे 5 ते 12 वर्सां एक्सपिरियन्स त्या भुरग्यांक आसा. आनी सडनली गेल्या म्हयन्यान त्या भुरग्यांक
कामार येवं नाका म्हणून सांगलें, तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट टर्मिनेट जालो आनी परते तांकां न्यू कॉन्ट्रॅक्ट तेंचो रिन्यू जावंक ना, नाजाल्यार तांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटी गोवा युनिवर्सिटीन मेळोंक ना. ह्या भुरग्यांचेर खंय ना खंय तरी एक अन्याय जाल्लो आसा. तेची एग्जाम्स, तेचे रेक्रुटमेंट हे नवीन जाल्ले आसा. न्यू कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ घेतलेलो आसा आनी न्यू कन्फर्म स्टाफ घेतलेलो आसा. आतां जेन्ना हे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ न्यू घेतलो, न्यू परमनंट स्टाफ घेतलो आनी जेन्ना थंय स्टाफाची गरज आसा, MTSची गरज आसा, जाल्यार ह्या भुरग्यांक तो जो तेंचो रायट आसलो ना जाल्यार जो तांकां थंयसर जॉब कंटिन्यू जावपाक जाय आसलो तो कित्याक जावंक ना. युनिवर्सिटीन हेचेर क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय, कित्याक एवरी टायम तुमी मेरिटाचे गजाली सांगतात, तुमी एग्जामीचे गजाली सांगतात आनी अशेंच भुरग्यांक 5 ते 10 वर्सां जाल्या उपरांत तांकां तुमी घरा बसयतात. संजीवनी साखर कारखान्यात सध्याक 177 कामगार आसात. तातूंतले 99 कन्फर्म जाल्यार 78 कॉन्ट्रॅक्ट पद्दतीचेर. तांच्या फुडाराचो विचार जावंक ना. कृषी खात्या कडेन तांचे खातीर कसली स्कीम वा पॅकेज कित्याक ना? मनोज परबाचो सरकाराक प्रस्न. संजीवनी शुगर फॅक्टरी जी आसा पळय थंयसर ऑलमोस्ट 177 कामगारां भितरले 99 हे कन्फर्म आसा आनी बाकीचे 78 जे आसा पळय ते कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाचेर आसा. पयर तुमी न्यूज वाचले आसतली पेपराचेर जेन्ना येयलें, न्यूजाचेर जेन्ना येयलें की त्या लोकांक आतां कंपनी बंद करून त्या लोकांक VRS दिवपाचें आहा म्हणून, त्या कामगारांक VRS दिवपाचें आहा. जाल्यार त्या कामगारांक आमच्या वांगडा मिटींग जाली. तेंची मिटींग जाल्या उपरांत आमी डायरेक्टराक मेळ्ळे, एग्रीकल्चर डायरेक्टराक मेळ्ळे. डायरेक्टरा कडल्यान आमी क्लॅरिफिकेशन घेतलें की हो विशय कितें. जाल्यार कितें जालां की लास्ट 4 वर्सां जाली कंपनी बंद आसा. शुगर फॅक्टरी बंद आसल्या कारणान गव्हर्मेंट तांकां पॅकेज दिला आनी ती पॅकेजींच्यान तांकां सद्या पेमेंट वयता. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन आतां 2 ते 3 वर्सां जाली कंपनी येयल्यार, जाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान ह्या फावटी फायल मूव केली आनी तांकां सांगलें की ह्या वर्सा आमकां त्या कामगारांक पगार दिवपाक जाय म्हणून आनी आमकां फंड रिलीज कर म्हणून. जाल्यार फायनान्स डिपार्टमेंटान डायरेक्ट सांगलें की आमच्या कडेन पयशे ना. सरकारान कितें ना कितें तरी तांकां पॅकेज दिवपाक जाय. आतां बजेट सेशन आसतलें. बजेट ऑलरेडी तुमचें 20, 22, 25 हजार करोडाचो तुमचो बजेट तुमी वर्साचो करतात. तुमी करोडांचो इव्हेंट्स तुमी करतात वर्साक. फिश फेस्टिवल करता आनी कसलो काजू फेस्टिवल करता, केन्ना फार्मर्स कृषी मेळावा करता, हे सगळे गजाली तुमी करतात. पूण जो कमीत एक 5-6 करोड 10 करोड मॅक्झिमम जो वर्साक तांकां लागता ती पॅकेज तांकां दिवपाक ना. तांकां प्रोटेक्ट करपाक तुमच्या कडेन सरकारा कडेन फंड ना म्हणून आन्सर येता. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, जवाहर परवे आनी शिवानी सांगेलकार. आयतारा सांजेच्या 6:30 वरांचेर लोलये काणकोण वाठारांतल्या गार्बेज प्लांटाक उजो लागलो. थळाव्यांनी पुलिसांक आनी फायर ब्रिगेडीक कळीत केलें खरें, पूण हो उजो लागला काय कोणें मुद्दम जावन लायला हे विशीं थळाव्यांक दुबाव आसा. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काल 11 तारखेच्या सांजेच्या सुमार 6:30 वरांचेर लोलये हांगासरल्या कचऱ्याच्या प्लांटा कडेन मुखार घातिल्ल्या कचऱ्याक उजो लागलो आनी जेन्ना कचऱ्याक उजो लागलो त्या वेळाचेर थंयसर तो उजो तें सिच्युएशन पयले उपरांत क्लियर कट कळटालें कोणें तरी लायलात म्हणून. आनी जेन्ना हांगासरल्या थळाव्या लोकां कडेन आमी जेन्ना उलयले त्या वेळाचेर तेंच्यांनी सांगलें की हांगासर कचऱ्याचो जो प्लांट आसा तो प्लांट स्टार्ट करपा खातीर थंय खंय MRI म्हणून एक स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें कनेक्शन जाय पडटा आनी त्या कनेक्शनाची फायल खंय रेडी केल्ली आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान खंय तें कनेक्शन दिलें ना, ताका लागून तो कचरो भायर उडयता आनी त्या कचऱ्याक खंय आतां उजो लागपाची घटना घडटा. ह्या विशयाचेर जेन्ना आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे मुख्याधिकारी गोविंद भट हांचे कडेन आयले तेन्ना ताचे कडेन व्हेरिफिकेशन केलें आनी तांच्यांनी सगळ्या आपल्या फायली कडेन चॅकींग करून सगळें चॅकींग केलें की आनी ताजे उपरांत क्लियर कट कळ्ळें की ह्या पंचायतींतल्यान ह्या MRI म्हणटा त्या कनेक्शना खातीर एप्लिकेशन आजून आयिल्लेंच ना आनी आयलें जाल्यार ते हांगासर पावल्लेच आपल्याक मेळूना हें क्लियर केलें. खरें म्हळ्यार एक दुखाची गोश्ट ही, कारण हो जो वास येता आतां तूं रिपोर्टरान म्हाका एक बायट दी म्हणून हांव तुज्या मुखार उबो रावता, पूण इतले त्रास जाता जिवाक. वत अशकन तर उजगान जर लोकांनी जर हें निश्काळजी केली जाल्यार म्हाका दिसता खुबश्या जाणांक त्रास जातले. आज ही गार्बेज एकठांय करून दवरली कोणें मुद्दम लॉक केला आसतना भितर चड म्हाका दिसता कोण तरी ते कचरो बिचरो ते लांबाणी मेळटा तेमी केला काय म्हणून म्हाका खबर ना, पूण असो पळयल्या कडेन दिसता मुद्दम जाय म्हण घातला उजो हो. आनी उजो इतलो जाला पळय, सगळी जळणी गेली पळय, प्लास्टीक पुराय जळणी गेला, वास येता. अशें आहा कितें जेन्ना बारीकशें सुद्दां एक ल्हान एमावंटाचेर जर प्लास्टीक जळयलें जाल्यार ताका 15,000 ताबडतोब फायन आसा. जाल्यार आतां ही फायन कोणाक मारपाची? आमगेले जे सरपंच आसतना तेन्ना ते स्वताचे येवन हांगा पळयताले आनी क्लियर करताले सगळे ताबडतोब. सावड्डे वयल्यान गाडी येताले सगळे हांगच्यान सगळे क्लियर करून उडयताले. इतलो एकठांय केन्ना जायनासलो.
आज लगभग हांव एक 2 वर्सां हांव भितर सरला जाल्यार सगळो खूब कचरो एकठांय जाल्लो आसा. अशें करून एकठांय करून दवरपाक जायना म्हाजे कोतान. पूण म्हाका दिसता तो सेग्रिगेशन प्लांट स्टार्ट जातलो आनी तो तितून हें करपाक सेग्रिगेट करपा म्हूण दवरलो आसतलो. पूण ज्या लोकांनी हें केलां न्ही तें खूब वायट केलां. त्या लोकांक कितें ना कितें तर सजा मेळपाकच जाय. आनी हांवें आतां पुलीस स्टेशनार फोन केला आनी फायर ब्रिगेड केला. फायर ब्रिगेड आतां आनी थोड्या वर्सां येतली आनी पुलीस स्टेशनार फोन करून सांगला आतां ते येवन पंचनामा करतले पुलीस. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, श्वेता गांवकर आनी शिवानी सांगेलकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. दर खेपे काणकोणकार फाटी कित्याक? काणकोणकारांनी अशें कितें पाप केलां म्हण आमकांच काळखांत दवरतात, आमचेर सेगीत अन्याय करतात. विकास हाडपाक जमना जाल्यार सरकार तुमच्या दारी, मंत्री तुमच्या दारीच्या वेळार सेगीत लायटीचें दिल्लें उतर तरी पळात. पॉवर शटडावनाक लागून बेजारिल्ल्या काणकोणकारांनी वीज विभागाचेर मोर्चा व्हरून सरकारा मुखार प्रश्न दवरला. आमचे सध्याचे सरकार हे सरकार तुमच्या दारी, प्रशासन तुमच्या दारी, मंत्री तुमच्या दारी आणि अशा तरेचे हजार उपक्रम करता. पूण प्रॅक्टिकली ह्यो खंयच्योच गजाल्यो ज्या तरेन करपाक जाय त्यो टॉप लेवलाचेर अजिबात जायना. आनीक निमाणे ही आश्वासनां लोकांक दिल्ली आसता पूण प्रत्यक्षान लोकांच्या पदराक कांय नासता. देखून लोक आनीक मंत्री संत्री हांच्या आश्वासनांची मदीं चिड्डता ते हायर ऑफिसर. काणकोणच्या हायवेची टेंडरां कितल्या जावन गेली कशें आसतना एक म्हणल्यार डिक्लेअर जाली काणकोणा रस्तो हर घर जल म्हणल्यार अजुनूय लोक कट्ट्यान उदक भरताय. लायट काणकोणा आनी लायटीचो प्रॉब्लेम जावपा ना म्हणून विजन काणकोण म्हूण केलें 1-1.5 वर्सां केलें. तेतूंतलें निष्पन्न म्हणटा कांयच जायना. फक्त आमकां दर वेळाचेर आश्वासन मेळटा आनी एखाद्या ऑफिसरा कडच्यान आमकां जर सारकें उत्तर मेळना, उडवा उडी उत्तर मेळटा, त्या ऑफिसरा समज आमी भितर दवरपाक प्रयत्न केलो जाल्यार आमचे कंप्लेन करताय, केसी करता, भितर उडोवंक जाता. म्हळ्यार हे जे आमी येयल्या पळय आतां लोकां आमी खंयच लीड घेतला, ह्या लोकांनी लीड घेवन आयला, आमी लोकां बरोबर खायले आले. तर दर वेळा काणकोणकार फाटी कित्याक उरता, आमकां त्रास कित्याक भोगची पडटा? अशी कितें काणकोणकारांनी पाप केला? कारण काणकोणच्या म्हाका दिसता पोस्टल पॅटर्नान मॅक्झिमम रेव्हेन्यू सरकारी तिजोरी वता. आमी सगळे हायेस्ट सफरर आमी आनी हायेस्ट हे सगळे आसून सुद्दां वारंवार काणकोणचेर दुर्लक्ष कित्याक जाता? आतां विजन हेचे 47 2047चे आज तुमगे बैठक जाता. विजन 47 दोळ्या करता लोकां कडेन तो प्रायमरी ज्यो बेसीक नीड आसा, लायट, उदक हे आमकां मेळना जाल्यार ह्यो सगळ्यो करून इव्हेंट मॅनेज करून कितें फायदो? सरकार तुमच्या दारी म्हूण जालें, मंत्री तुमच्या दारी म्हूण जालें, प्रशासन तुमच्या दारी काडला, समर्थन म्हणून हे कितें? केवळ सरकारी वयर म्हाका दिसता तुमकां फायदो जालो दिसता. लायटवाले जो ऑयल लावन कोट्यांक पळय सरकारान खर्च केलो मंत्री आयलो म्हणून, ताका जेवण दिलें, ऑफिसरांक आपयलो सगळ्या, हातूंतल्यान एक नया पयशा फायदो जालना, नया पयशा फायदो जालना. आमकां जो त्रास वर्सान वर जावपाचो तर तेज्यानी डबरा त्रास जाला. लोक न्हिदनाय कितले तासान तास. हांव तुमची चूक करना, कारण ऑफिसर काणकोणच्या कारणान आमी काय उलोवपाकूच शकनाय. बरें काम करता, तुमी तुमच्या पातळीचें काम बरें करताय, पूण आमी खंय कमी पडटा काणकोणकार म्हणून हे तूं आमकां सांग. जाल्यार आमगे हातूंत आमची चूक कितें? तूं सांगता खंयचो फॉल्ट मानून घेवया. तुमी दितले रातभर आमकां फोन येता. आज आमी पळयलें प्रत्येक गोश्टी आंदोलन. रस्तो सारके जायना, वचपाक जायना जाल्यार आमकां आंदोलन करचें पडटा. उदक मेळना जाल्यार आंदोलन करचें पडटा. लायट ना जाल्यार आंदोलन करचें पडटा. हॉस्पिटलाक बाबा फॅसिलिटीज ना जाल्यार आंदोलन करचें पडटा. रेल्वे थांब जाल्यार आंदोलन करचें पडटा. बस स्टँडा पत्री ना जाल्यार आंदोलन करपाक पडटा. हे कसल्योय गोश्ट्यो सरकारान प्रजे दिवपाच्यो जायना जाल्यार आमी आंदोलन करचें पडटा. आनी आंदोलन केल्यार आमकां आमचे लोकल आमदार भितर म्हणटात, केसी घाल म्हणटात, जेली घाल. फक्त हें केलां तें केलां म्हूण सांगून पाळवड्याक म्हाका दिसता 10-12 वर्स पयलीं अंडरग्रावंड केबल घायल्लो. तेन्ना दिसलें की आमगेलो जो परत लायट वचपाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता म्हूण. आयज 10-12 वर्स जालीं तेजेर कांयच विचार ना. एक चुडीत पडले जाल्यार लायट वयता, फोन केलो जाल्यार ते रोखडे येताय, फायर ब्रिगेडी हाडटाय, माड पडले जाल्यार ते निवळ करून दिताय. म्हणल्यार आमी कितली वर्स पासून अशें लायफ काडपाचें हो मोठो प्रश्न जाला. की सरकार तुमच्या दारी, मंत्री तुमच्या दारी, प्रशासन तुमच्या दारी जे काणकोणाक आयिल्लें, खास करून लायटीच्या आनी उदकाच्या बाबतींत 1 रुपयाचो आमकां फायदो जालो ना, उलट आमकां नुकसाण. जे सरकारी ऑफिसर, जे मंत्री येतकच जो खर्च येता
तो सगळं सरकारी तिजोरींतल्यान म्हणजे लोकांच्या पयशांतल्यान जाता. आमी मागता सरकारा कडेन जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो तुमी आमकां दिवता म्हणून तुमी आमच्या दारा येवन आमकां उतर दिलें, निदान तें तरी तुमी आपलें उतर पाळचें. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. साऊथ वेस्ट मान्सून 6 दिसांच्या कळावा उपरांत राज्यात पावला. आयतारा सांजे सावन राज्यातल्या 13 केंद्रांनी हलक्या पावसाची नोंद जाल्या. हाचे उपरांत पावस चालूच उरतलो असो हवामान खात्याचो अदमास. व्हडल्या पावसाक लागून फुडले कांय दीस वारोय गळटलो. कांय वाठारांनी गडगड मारपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिला. पावसा वांगडा जोगला मारल्यार लोकांक उक्ते सुवातेर वा झाडां पोंदांक रावचे बदलाक घरांनी रावपाचो सल्लो दिला. तापमानात बदल जावचो ना. मंगळारा चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 25 डिग्री उरतले. चक्रीवादळाक लागून बोट धनयांक दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी 15 जून मेरेन वाडयल्या. 16 तारखे मेरेन गडगडा सयत पावस. ह्या सप्तकात पावसा वांगडा नेटाचे वारे. मंगळारचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियस. तापमानात व्हडलोसो बदल ना. 15 तारखे मेरेन दर्यांत न वचपाचो बोट धनयांक सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.